गोयच्या सगळ्या रस्त्यांचेर बेगीनूच इलेक्ट्रिक बशी धावताना दिसतल्यो। कार्बन उत्सर्जन शून्याचेर हाडपाचे देशाचे ध्येय आसा आणि हातूंत गोंय महत्वाची भूमिका बजायता अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। कदंबा महामंडळाच्या 44व्या वर्धापन दिसा निमतान आयोजित कार्यावळीत मुख्यमंत्री उलयताले। माझी बस येवजणेक लागून कदंबा महामंडळ नुकसानात जावचें ना ही खऱ्यांनीच बरी येवजण आसा। ह्या येवजणेक लागून खासगी बस धनी तशेंच कदंबा महामंडळाकूय फायदो जाला अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें। ह्या येवजणे खाला आनीकूय खासगी बस हाडपाक जाय अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। आमी जरी माझी बस ही स्कीम इंट्रोड्यूस केली जाल्यार कदंबा कॉर्पोरेशन केन्ना बंद करचें ना हे पयल्यान पयलीं समजून घेयात। हाज्याय फुडें कदंबान जो आमी स्टाफ घेवपाचो आहा पळय तो स्टाफूय आमी घेयत आसा, पण एक गजाल आसा, फक्त कदंबा कॉर्पोरेशन आतां गोंयांत ट्रान्सपोर्टेशन डे बाय डे आनीक वाडला। आमी पळयता की पयलीं जे प्रायवेट बसीस चलयताले तश्यो प्रायवेट बसीस आतां ते चलोवपाक शकना, म्हणून माझी बस ही स्कीम आमी इंट्रोड्यूस केल्या। कॉर्पोरेशन बंद करपाक न्ही, कॉर्पोरेशन हे कायम चालू उरतले। ड्रायव्हर कंडक्टर्स हे आनीकूय नवीन आमी घेतले, बसीसूय आनीकूय नवीन घेतले। पण कदंबान म्हाका दिसता तांचे जर मॅनेजमेंट वेवस्थीत जर केलें आनी माझी बस स्कीम आनीक स्ट्रेंथन केली जाल्यार आमी कदंबाक आनीक फायदो आहा। आमी पळयता की आमी ई बस सिस्टम म्हणजे आमी इलेक्ट्रिकल बसीस स्मार्ट सिटीच्या वतीन ई बस सिस्टम सुरवात केल्यो। ऑलमोस्ट 50 बसीस सध्या स्मार्ट सिटीच्यो केटीसी कॉर्पोरेशन चलयता आणि जेणे करून लोकांक एक बरी सोय हांगासर अवेलेबल केल्या। त्याती आमकां कार्बन इमिशन कमी करपा खातीर इलेक्ट्रिकल बसीस पुराय गोंयभर सुरू करपाच्यो आसा आणि त्यो सिस्टम थोड्या दिसांनी चेअरमॅन त्या खातीर खूब बऱ्या पद्दतीचे प्रयत्न करता। ताजोय प्रयत्न आसा की 48 ईव्ही बसीस हाडल्यो आणि नवीन ईव्ही बसीस येवच्यो जेणे करून पुराय गोंयांत अशा पद्दतीच्यो बसीस ह्यो आमकां कदंबा कॉर्पोरेशनान हाडपाक जाय। कदंबा महामंडळान फायद्याचे केन्नाच चिंतूंक ना। आमी लोकांच्या सेवे खातीर तत्पर आसात। ताकाच लागून कदंबा महामंडळ तोट्यान आशिल्ल्याचे अध्यक्ष उल्हास तुयेकर सांगता। हाला याच्या खूपशी कारण आसा, कारण कदंबा आमी अशी सेवा दिता की ग्रामीण भागांत थंय चार सुद्दां जर पॅसेंजर आसले जाल्यार आमकां ते पणजी घेवन येवचे पडटा, कारण ते जर 4 लोक जर येयना जाल्यार ताका कामाक पावपाक शकना, ते स्कुलाक पावपाक शकना। आणि ह्या खातीर आमच्यो बसी ज्यो सकाळच्यो आमच्यो फुल आसता आनी सांजच्यो फुल आसता। मदल्या टायमार आमचे जर पळयत जाल्यार पॅसेंजर कमी आसता, पूण कमी पॅसेंजर आसले सुद्दां जाल्यार आमी ती बस सोडचीच पडटा, कारण आमी कदंबा ही सरकार लोकांची सेवा करपाक कदंबा ही सुरू केल्या आणि सेवा करपा खातीर खंय तरी लुकसाण आनी फायदो न पळयता आमी लोकांची सेवा करता कदंबा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।